नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। नाताळ आनी नव्या वर्साच्या कार्यावळीचेर कोरोना विशीं 2 जानेवारी मेरेन कसलीच बंधनां आसची ना, मुख्यमंत्र्याचें स्पश्टीकरण। कळंगुटे चलपी बेकायदेशीर डान्स बाराक तेको कोणाचो पंचायतीच्या कारवाया उपरांत कांय नायट क्लबांक सुरू आसात डान्स बारां। काँग्रेसींतल्यान भाजपांत आयिल्ले आमदार गॅशीचेरूच आमदारांक मंत्रीपदां दिवपाचें कसलेंच आस्वासन दिवंक नाशिल्ल्याचें भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षाचें स्पश्टीकरण। मायनिंगा वरवीं गोंयांतलो पर्यटन वेवसाय बंद करपा खातीर वावुरता भायल्यो कांय शक्ती, जायान सादूर मुख्यमंत्र्याचो गोंयकारांक उलो। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। नव्या कोरोना व्हेरियंटाक लागून गोंय सरकारान लेगीत जतनायेची पावलां उबारल्या। जशें केंद्र सरकारांच्यो सुचोवण्यो आसल्यो तसोच प्रोटोकॉल गोंयांत थारायतले। पूण येवपी क्रिसमसाची परब आनी नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर 2 जानेवारी मेरेन कसल्याच कार्यावळींचेर कोविडा विशीं बंधन आसची ना। 3 जानेवारीक ह्या विशीं परतून एकदां मिटींग जातली अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केल्या। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षताये खाला शुक्रारा भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका जाली। ह्या बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान संबंधीत म्हायती दिल्या। 27 डिसेंबराक एक त्यांचो मॉक ड्रिल जो आसा म्हणजे हॉस्पिटलची प्रिपेर्डनेस कशा पद्दतीन आसतली हेज्या खातीर मॉक ड्रिल तो गोंयानूय बी मॉक ड्रिल जातलो। हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या आजिलो GMC ऑस्पिशियन एक मॉक ड्रिल करून घेया म्हणजे ऑक्सिजन पासून PPE किट पर्यंत सगळें लिस्ट आउट करपाक आमच्या हेल्थ सेक्रेटरी एकदां तेजी प्रिपेर्डनेस सगळी घेतलो। वॉट एवर द इन्स्ट्रक्शन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान येता ती इन फ्युचर फॉलो करपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज रेडी। एट प्रेजेंट ऑल्सो आमच्या गोवा एअरपोर्टाचेरूय बी ऑलरेडी 2% ऑफ द पॅसेंजर बलून्स इंटरनॅशनली जे येता तेंचो जिनोम सिक्वेन्सींग करपा खातीर ऑलरेडी सुरवात जाल्या आनी पीक करून ते एक 2%चेर करता ऑलरेडी। आतां पळय आनी ऑलरेडी जिनोम सिक्वेन्सींग करपाची फॅसिलिटीज ऑलरेडी आमचे कडेन अवेलेबल आसा। आजिलोनूय आसा आनी GMCनूय आसा। ते सुरवात जाला त्या खातीर म्हणजे हांव परत एकदां सांगतलो भिवपाची गरज ना म्हणून, कारण आत्तां तशें गोंय ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस आसा। आमी ऑलरेडी प्रिपेर्ड आसा। चुकून म्हणजे देवाच्या कृपेन व्हडलो आमचेर कसलो हे जावचें ना असो धरून उरता। बट चुकून जर म्हणजे फाल्यां सकाळी कितें केसीस वाडपाक लागल्यो जाल्यारूय बी सरकार आपल्या परीत पुराय तयार आसा। एट प्रेजेंट फेस्टीव सिजन आसा गोंयांत, त्या खातीर खंयसरूच तेजे रेस्ट्रिक्शन्स कित्याचेरूच ना आनी आसचे ना टील म्हणजे 2 जानेवारी पर्यंत फेस्टीव सिजन आसल्या कारणान खंयसरूच कसलीच रेस्ट्रिक्शन्स जी आसा ते आमी बिलकूल दवरूंक ना आनी म्हाका तितके बेगीन ही गरजूय लागना। आमी बाकी सगळें फॉलो केल्या उपरांत ताज्या उपरांत 1-2-3 तारखेच्या उपरांत बाकीचे सगळे डिसायड केले वयतले। पर्यटकांची लूट करपी बेकायदेशीर डान्स बार बंद करतले अशें आस्वासन सरकाराच्या मंत्र्यां कडल्यान जरी मेळ्ळां तरी प्रत्यक्षांत मात पुलीस अशा डान्स बारांचेर कारवाय करतना दिसनात म्हण कळंगूट पंचायतीन फाटल्या कांय दिसांनी अशे डान्स बार बंद करपाची मोहीम हातीन घेतल्या। कांय नायट क्लबांनी बार आनी रेस्टॉरंटाच्या नांवा खाला रातची डान्स बार चलतात अशें पंचायतीच्या पळोवणेंत दिसून आयलें। देखून अशा बेकायदेशीर डान्स बारांक कोणाचें संरक्षण मेळटा काय हो खरो प्रश्न। गोंयांत आयिल्ल्या पर्यटकांक दलालांकडल्यान डान्स बारांनी हाडून लुटतात अश्यो कागाळी वाडल्या उपरांत कळंगुटेंतल्या बेकायदेशीर डान्स बारांचेर कारवाय करपाचे आदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्यात। पूण प्रत्यक्षांत मात अशा डान्स बारांचेर कारवाय जाताना दिसनाशिल्ल्या कारणान कळंगूट पंचायतीन अशे डान्स बार बंद करपाची मोहीम हातींत घेतल्या। बार आनी रेस्टॉरंटाच्या नांवापोना नायट क्लबांनी डान्स बार चालू आशिल्ल्याचे पंचायतीच्या पळोवणेंत आयलां। These clubs, the so-called clubs or the dance bars, we are closing it. We have just closed that Three Kings dance bar over there in Kabrawada only, in our this ward only. No, this next ward.
So that's why we have come here now. Now we will not keep quiet for anyone. आयज आमी एक सायड दाखयलेली आसा. कालांगूट पंचायत सेज दॅट आमकां नॉनसेन्स नाका हांगा, असले बिजनस आमकां नाका आनी असले आमकां डान्स बार कालांगुटान नाका. आनी हे आमी पळयतले, आमी आसो पासून ओन्ली डान्स बारां कालांगुटाक येवची ना. आतां आयज आमी केन्ना क्लबान गेली की ओके, सगळीं चेडवां आसली नाचताली थंयसर, ते लायव्ह इट इज रेकॉर्डेड आसा. आतां तेन्ना पंचायतीन एक्शन घेतला तेंचेर ओके. तांचे लायसनां कशी आहा, बार एंड रेस्टॉरंट म्हणून आहा ओके, ती 11 मेरेन चालू दवरता ओके. आनी तेज्या उपरांत काय आमचे पुलिसाचे हे आसता की चक्कर मारचो, पळोवपाचें, पेट्रोलिंग करचें. आयज जशें आमी भितर सरल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की ही चेडवां आजुनूय आसा, 11 जावन गेल्ली ओके. आनी ती पोवपाची प्रयत्न करताले, आमी तांकां आडोवन दवरल्या. मागीर आतां जशें आमी तरी एक्सपोज करीत वचत न्हू ओके, खंय ना खंय लोकल्साचे थ्रू आमच्या सिस्टमाचेर एक प्रेशर पडटलो की हें बंद जावंकूच जाय. आनी आमची भुरग्यां बाळांक हें असली एनवायरमेंट न्हू. सो मागता आमच्या लोकां कडेन की सगळ्यांनी सपोर्ट करचो म्हणून असल्या हाका. कित्याक आयज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका हें आमी चिंतूंक जाय. कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबोनूय अशा बेकायदेशीर डान्स बारांचेर कारवाय जावची देखून मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. मात ते उपरांतूय पंचायतीचे सदस्य म्हण कांय जाण कळंगुटेंतल्या डेव्हिल्स आनी जामून ह्या नायट क्लबांनी घुसले आनी थंय बायलांक नाचयतात. ह्या कारणाक लागून तांणी नायट क्लबाच्या कर्मचाऱ्यांक मारहाण केली. देखून हे प्रकरण आनीक खवदळ्ळें. आमी डान्स बार चलय नासतना लेगीत हे गुंड येवन आमकां कित्याक मारतात असो प्रश्न विचारीत ह्या नायट क्लबांच्या मालकांनी पुलिशेंत कागाळ केली. डीजी इंटरव्हीन झाला, एसपी नॉट इंटरव्हीन झाला. कालांगूट पंचायत सरपंच जोसेफ सिक्वेरा एंड अदर्स went and met the CM, went and met the DGP. हेचेर कारवाई जावपाकूच जाय आनी टील ही कारवाई सोंपल्या बगर, म्हणजे हे जे टाउट्स, इलिगल गायड्स हे बंद जाल्या बगर आमी वी विल नॉट रेस्ट. आमचें काम चालू आसतलें. Think what you terming as dance bars. First of all, they are clubs. They are saying that we have the permission of club, bar and restaurant. True, very true. But the same has been given to all the clubs who are really renowned in Goa. Tito's, Hammers, you name it. They have the same permissions and the permits from the government what we are having. How can they differentiate between them and us? People are coming inside. People are breaking, damaging our properties. They're coming inside and beating the housekeeping staff. And then they are claiming, no. They have asked for girls. I have the video with audio proof. Our cameras are installed with that, where it is clearly shown that these people are asking them, club band hai tera, tu bahar kaise khada ho? Those guys are coming with the food packages and they are telling them, sir, our club is closed. And why it is closed? Because people who are demanding money, they are not getting what they want. गोयचे पर्यटन ड्रग्सांक लागून पयलींच मातये मोलाक पावला. तातूंत अशे बेकायदेशीर डान्स बार आनी तातूंतल्यान जावपी पर्यटकांची लूट ह्यो गजाली ह्या बदनामेत आनिकूय भर घालीत आसात. पूण हांचेर उपाय येवजण काडपाची सोडून मुख्यमंत्री म्हणटा गोयचे पर्यटन सोंपोवपाचे हे भायल्या शक्तीचें कारस्थान. पूण प्रश्न होच उरता की ह्या अशा भायल्या शक्तींक गोंयांत आलाशिरो दिता कोण? स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीच्या आमदारांक भाजपान घेतना तांकां मंत्रीपद मेळटली अशी खंयचेच कमिटमेंट पक्षान दिवंक ना आनी ह्या विशींचे कसलेच निर्णय अजून जावंक ना अशें भाजपाचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन म्हणला. भाजपाच्या कोर कमिटीचे जाल्ल्या मिटिंगेक पक्षान फुडल्या रणनितीचेर चर्चा जाल्या. मंत्रिमंडळ फेररचणुकेचो निर्णय मुख्यमंत्री दिल्लीच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यां कडेन उलोवन घेतलो, पूण त्या विशीं आपणाक कांयच खबर ना अशें तानावडे म्हणटा. ना, कारण कॅबिनेट रिशफल जे आसा ह्या संदर्भातले केवळ चर्चा आसा. अजूनपर्यंत त्या संदर्भातलं कांय हे जावंक ना आनी त्यामुळे ते डिसिजन जे आसा ते मुख्यमंत्री केंद्राक कन्सल्ट करून करतले. त्यामुळे अजून तरी त्या संदर्भातलो निर्णय जो आसा तो अजून जावना. म्हजे कडच्यान तरी वेळेची कमिटमेंट कोणाच कडेन काय जावना. जायसन आमी कोणाक कडेन ना. कशें आसा की त्या हातूंतल्यान बेजिकली कोर टीमची बैठक जी जाल्ली ती बैठक कॅबिनेट रिशफल करपाचो अधिकार कोर टीमी कडेन ना आनी पार्टी अध्यक्षाकूय आसा. तो पूर्णपणे निर्णय जो आसा तो आमचे मुख्यमंत्री केंद्राक कन्सल्ट करतात आनी तेजे निर्णय घेतात. एज अ पार्टी म्हणून तेंचे एकदां ठरल्या नंतर ते आमकां सांगतात की अशी अशी गोश्टी जाल्या.
सरकारान मंत्री कोण जातलो आनी कॉर्पोरेशन कोणाक दितलो तो निर्णय पार्टी करूं शकता. आतां कशें आसा, सरकार बरें चल्लां आनी त्यामुळे कितें करप, कोणाक कितें दिवप हो निर्णय आमी करपाक शकना आनी आमी कोणाक कमिटमेंटीन पार्टी म्हणून दिल्लो. गोंयांतलो पर्यटन वेवसाय बळण उडोवपा खातीर गोंया भायले कांय दळ वावुरतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा. ह्या आदी खण वेवसाय बंद करपा खातीर अशाच तरेची कारस्थानां रचिल्ली. देखून गोंयकारांनी आतां जागे आनी सतर्क रावपाक जाय अशें आवाहन लेगीत मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. एकचार सगळ्यांच्या मदलो प्रेम आनी शांती सदोदीत टिकोवन दवरची. गोंय प्रोग्रेसीव स्टेट आसा आनी विशेश करून आमचो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, आयुष हॉस्पिटल आणि जावपी जुवारी ब्रिज म्हाका दिसता ऑलमोस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयाक जे जाय ते फुडल्या 50 वर्सांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पुराय केल्ले आसा. हांव आतांचें सांगना, फुडल्या 50 वर्सांक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते डबल इंजिनच्या सरकारात आतांच पुराय केला. बट त्याच बरोबर फुडल्या 50 वर्सांक अशाच पद्दतीचो ट्युरिस्ट फ्लो हो जर मेंटेन उरपाक जाय आसत जाल्यार आमी सगळी आमची जबाबदारी आसा. आमी थोड्याच लोकांक म्हणजे जशें मायनींग बंद करपाक काही शक्ती देशा भायल्यातूय बी गोंयांत वावुरताले. हांव मुद्दामून सांगता, गोंया भायल्यात न्ही, देशा भायल्यातूय बी गोंयांत वावुरताले मायनींग बंद करच्यो म्हणून. आनी 10 वर्सां मायनींग बंद जाल्या उपरांत गोंयची इकॉनॉमी कशी सफर जाली हे आमी सगळ्यांनी पळयलां. त्याच धर्तीचेर आज टुरिजम गोंयांतले कमी जावचे, बंद पडचे म्हणून काही शक्ती वावुरतात. त्या शक्तीच्या विरोधात आमी वावुरचें पडटलें, कारण आमी सदोदीत अतिथी देवो भव. वी हॅव वेलकम टुरिस्ट. जे टुरिस्ट गोंयांत येता तांकां आमी सातत्यात वेलकम केला, बरो पावणिचार दिला. तशेंच वेलकम आमी सातत्यात करचें पडटलें. म्हाका खबर आसा थोड्योश्यो गजाली आमकांय त्रास जाता आसतले, ते सगळे मॅनेज आनी मेंटेन करपा खातीर सरकार आपल्या परीत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करीत आसा. टुरिजम आपल्या डिपार्टमेंटाच्या पतीत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करीत आसा. खलाशांची पेन्शनाची मुजत 6 म्हयन्यांत वाडोवन दिवपाच्या सरकाराच्या ह्या निर्णया खातीर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी मुख्यमंत्र्यां मदीं क्रेडीट घेवपाची सर्त लागल्या. विजय म्हणटा, हो प्रश्न हांवें मांडल्या उपरांत सरकारान निर्णय घेवचो पडलो. जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा, हो म्हजोच निर्णय. जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशना वेळार खलाशांच्या पेन्शनाचो विशय गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी मांडून खलाशांक कायमस्वरुपी पेन्शन वाड दिवची अशी मागणी लावन धरिल्ली. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान तशें करपाचें आस्वासन लेगीत दिल्लें. मात आतां फकत 6 म्हयन्याचीच मुदत वाड दिवन मुख्यमंत्र्यान फटींगपणाक केला अशें विजयान ट्वीट केला. एक सॉर्ट ऑफ हे जे सी फेरर आहा तांकां पेन्शन आमी मागता एज अ लेजिटिमेट एक्सरसायज इन ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड कसलो? कित्याक आमची कंज्युमर ड्रिवन इकॉनॉमी जी आहा, जे आमी सरकारूच म्हणटा की इकॉनॉमी इज बेस्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. इनवर्ड रेमिटन्सीस म्हळ्यार कितें? ते भायर काम करतात आनी पयशे घरा धाडटात. हे इनवर्ड रेमिटन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंजाचेर गोंयची इकॉनॉमी चलता. एटलिस्ट एक वाठाराची इकॉनॉमी चलता जंय सीफेरर्स येतात. म्हणटकर since our biggest export is our human resource and they are sending in money in foreign exchange, they have helped our economy. आता हेल्प our economy जाल्या म्हणटकर आता पेन्शन कित्याक जाय काय म्हणटलो तूं? कोविडान सगळ्यांकूच एफेक्ट जाल्लें आहा. तांचे भितर सिनियर सिटीजन आहात आनी ही जी 2 डिपार्टमेंटाचे भितर केस्तांव आहा. कित्याक एक क्वेश्चन हांवें घाला, थंय तांचे आन्सर दिता की हाजे कडेन सोशल वेलफेरा कडेन हे ना म्हणून, कितें स्टाफ ना म्हणून. स्टाफ ना जाल्यार तुवें ट्रान्सफर कशी केली थंय स्कीम? सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता सरकारान हाजेर खोलायेन विचार करूंक जाय. आज मेरेन अशें वयल्या वयर विचार जाल्लो आहा आनी हें करतना तांकां स्कीम परमनंट जावंक जाय आनी परमनंट जातना NRI डिपार्टमेंटान नवीं एप्लिकेशनां एलाव करूंक जाय. नवीं एप्लिकेशनां बंद जाल्या आनी एक सी फेररांची बॉडी आहा, गोवा सीमेन असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणून, तांकां तुमी रिकॉग्निशन दिवंक जाय गव्हर्मेंटा कडेन कोऑर्डिनेट करपाक. हो म्हजो डिमांड आहा. विजयाच्या ह्या आरोपा उपरांत मुख्यमंत्री कार्यालयान हाचेर स्पश्टीकरण दिलां. खलाशांक कायमस्वरुपी पेन्शन दिवपाचो निर्णय घेवपाची प्रक्रिया सुरू आसा, पूण ताच्या पयलीं तात्पुरती 6 म्हयन्यां खातीर सध्या ही पेन्शन वाड केल्या अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान आयल्या. खरें म्हळ्यार विरोधी पक्ष आनी सत्ताधारी पक्ष ही सरकाराच्या रथाची 2 चाकांच. ही चाकां सारकी चल्ली जाल्यार जनतेच्या हिताचे निर्णय जातात.
ते खातीर हाचे श्रेय कोणाकूय जावं, पूण हातूंतल्यान खलाशांक तांची पेन्शनाची मुजत वाडोवन मेळ्ळे हें मात बेस बरें जालें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. क्रिसमसाक लागपी सजावटीक नखेत्रां, क्रिसमस ट्री, जिंगल बेलांचे कपडे तशेंच खाणाचे पारंपारीक जिन्नस तशेंच हेर वस्तूंनी मडगांव मार्केट सद्या खचाखच भरला. ह्यो वस्तू विकपाक घेवपाक गिरायकांनी लेगीत व्हड गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा. नाताळाक लागीं पावता तशी मडगांव बाजारांत ह्यो वस्तू घेवपाक गिरायकांची गर्दी वाडटा. मात कांय जाणांनी रस्त्याचेर अश्यो वस्तू विकिल्ल्यान दुकानदारांक लुकसाण जाता असो हुस्को थळाव्या दुकानदारांनी व्यक्त केला. मेर्शे ग्रामपंचायत वाठारांत येवपी मेर्शे कम्युनिदाद जमीन लँड फिलिंग प्रकरणात शुक्रारा ह्या सर्वे नंबराच्या मालकाक मेर्शे पंचायतीन हें बांदकाम मोडून उडोवचो आदेश दिलो. पूण त्या सुवातेर कोण लँड फिलिंग करता तें आमकां कांयच खबर ना अशें सांगून मेर्शे पंचायतीन जापसालदारकी न्हयकारल्या. ह्या विशीं मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन ह्या लँड फिलिंगा संदर्भात कोण जापसालदार आसा हाचेर खर कारवाय करपाची मागणी करतले अशें मेर्शे पंचायतीन सांगलें. लँड फिलिंग जाला न्हू, त्या लँड फिलिंगाक मागीर हाडला ताका नोटीस मारपाक हेजेर अंडर सेक्शन 64J. हेजे इन्क्वायरी करून आमी आयडेंटिफाय करतले हो पर्सन कोण पळय तो, ताका फायन घालतले आनी सगळें तेजें काडपाक लागतलें कितें तेणें कन्स्ट्रक्शन कितें केलां पळय तें म्हणून उडयता. खबर ना आमकां, ताका लागून आमी इन्स्पेक्शन करतले. आतां हिंगा पळय हें रावता कोण आहा पळय ताका हो स्टीक करून वयता. हेजेर फकत बार नंबर घालोलो आहा. पंचायतीन हेजो रिकॉर्ड ना आमकडे. आमी शेतकार कमिटीक तरी हांवें सांगलां शेतकार कमिटी तुमकडे कितें हेजो रिकॉर्ड आल्यार आमकां दिवचो म्हूण. कोण ओनर पळय तो कोण अब्दुल्ला म्हूण नांव लागलें, पूण एड्रेस बा कांय ना. फॉर्म जाले आतां 4 म्हयने जाले. 4 म्हयन्यान आमच्या पंचायतीन आमी आतां एक पंच सोडून 10 पंच हांगा उबे आहा. 10 पंचाक एकट्याय पंचाक खबर ना की बाबा हांगा हें प्रकरण चालू आहा म्हणून. कोणाकूच खबर ना. आतां कोणें पळय आमच्या हायलायट केलें पळय आमी ताका एक्चुअली देव बरें करून म्हणपाचें. आमकां आतां हें गमलें की हांगा हें प्रकरण चालू म्हणून. सरकार आमच्या आहा म्हणून आमी आतां हें आतां फर्स्ट लँड फिलिंग जावना. ही लँड फिलिंगां खूब जाल्ली आहा, पूण आमी हें फर्स्ट आतां स्टार्ट करतले की हें रेक्टिफाय करपाक. आतां हांव ऑलरेडी सीएमाचो एज अपॉइंटमेंट घेतला. सांजचो म्हाका सीएमाचो अपॉइंटमेंट आहा. हांव आमच्या 11 असो पंचांक सांगतलो बाबा आमी एक मेमोरंडम घेवन सीएमा कडेन या. सीएमाक आमी मेमोरंडम दितले की हाजेर बाबा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची, बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची म्हणून. आनी जें कितें आहा पळय जें कोणें काम केलां पळय ताका बूक करपाचें काम जावकूच जाय. ताका आमी बूक करतलेच 100%. हांव पंचायती हांव सरपंचाच्या वतीन हांव तुमकां सांगूंक सोदता ताका आमी बूक करतलेच आनी कशाय परिस्थितीन आमी हे रेक्टिफाय करून हांगा आमी हे बंद करतले आनी हे क्लियर करतले. आमकां हे लिफ्ट करपाक आमकडे पंचायती कडेन इतलो फंड आसा सो दॅट वी रायट टू दॅट. सानपिरायेच्या चालका आड म्हापशा विभागीय पुलिसांनी मोहीम राबोवन 11 दुचाकी जप्त केल्यो. ह्या सानपिरायेच्या चालकांच्या बापाय कडल्यान 1.40 लाखांचो दंड वसूल केलो आनी तांकां ताकीद दिली. गोंयांत सानपिरायेच्या चालका कडल्यान अपघातांचे सत्र वाडला. हालींच्या काळांत अशा चालका कडल्यान जीवघेणे अपघातूय घडल्यात. ह्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सानपिरायेचो वाहन चालक दिसून आयल्यार चालकांच्या पालकांचेर कारवाय करपाचे निर्देश पुलिसांनी दिले. ते प्रमाण म्हापशे उपविभागीय पुलीस अधिकारी कचेरेच्या कार्यक्षेत्रांतल्यान म्हापशे, कोलवाळ आनी हणसूण ह्या पुलीस स्टेशनांनी विशेष मोहीम राबयली. Today we have conducted a special drive wherein we targeted minor driving motorcycles, and it has brought a wonderful result with the help of all the PI Somnath Majik of Kolwale, PI Paresh Naik of Mapsa, and PI Anjuna Prashal Desai. So we formed various teams and we could challan about 11 minor riding motorcycles. All the minors are being booked under section 4 and 5 of Motor Vehicle Act, and the parents are also, we have called the parents here, we have detained the parents
so that they should understand that what mistakes they are doing. So we are detaining them now for some time, and they have admitted that they have done a great mistake by allowing the vehicle to be driven to the minors. Since it's the first time, the message has to go. Second time, if anybody is found driving two-wheeler or four-wheeler without minors, then we will submit a report in the school. We will take the detail of the school, and we will submit report to the school and education department to take necessary action, so that the school management and the education department should know these are the students who has violated the law. मेर्शे महामार्गाच्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या बेकायदेशीर गाडये काडूंक नाशिल्ल्यान आरजीपीचो मनोज परब आनी मेर्शे पंचायतीच्या सरपंचा मदीं वाद जालो. मेर्शे पंचायतीचो सरपंच सत्ता आसून लेगीत सत्तेचो उपेग करिना जाल्यार पंचायतीन कागाळ करून लेगीत कारवाय कित्याक करूंक ना असो प्रश्न आरजीपीचो सुप्रीमो मनोज परबान सरपंचाक केलो. रस्त्या कुशीक गाड्या आशिल्ल्यान खुबश्या अपघाताच्यो घडणुको घडल्यात, देखून बेकायदेशीर गाडये काडपाची गरज आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. म्हणजे काढ मरता थंय लोक इल्ले दीस तुमचे एक्सक्यूज कितें रे काडपाक शकना देव तर सरपंच याच्या वेळेला आमी दाखयता तुका चलून आमची सरपंच देव तू ते गाडे जर काडपाक शकना बिल्डरांक काडटले तुमी. अरे बिल्डर तुका सांगले ते येता 4 दीस वयता म्हणजे तू घे प्रेस कॉन्फरन्स घे डीजीपीचेर घाल, डीजीपी हप्तो मेळटा म्हणून घाल पळोवया म्हणजे कितें तर हप्ते घेतात तुमी. हांव सांगता हप्ते घेतात तुमी, प्रूव कितें प्रूव काय ना, हप्ते घेतात म्हणून बसला ते बेस्ट इल्लीगल दोळ्या फुड्यान जर चलता आनी जर ते पंचायत काडिना जाल्यार हप्ते घेता म्हणाली नाका मरे एक अरे ट्रकाचे ट्रक लागतात थंय. पंचायत काय ते एकूच मरे सांगता कोय काडटा गाडी सांगता कोयचे वाडे काडला ना ना काडटा न्हू एक तरी काडला तो काडला मरे एक कंप्लेंट येता तरी काडला तुम्ही कंप्लेंट हे बाय तिगो असो निगा बेजार आमच्या मागे काडला कंप्लेंट येवच्या इवन विदाउट लेटर. आता म्हाका सांग आमी केन्ना काडटा ते गाडयांचे आमी मेळून केन्ना काडटा. हांव सगळ्यांक विथ नोटीस काडटा पहिला म्हणना तुमका कितें बळे लेटर हा आणि शिव ते का सगळे लेटर काढताना काढू कारण सेक्शन सांगला सेक्शन तुझं पॉवर एक्झिक्युटिव्ह पॉवर सांगला ते काढपाक जाय का वेंडर तुम्ही वेंडर दोन डिक्लेअर केला रे. एक काम करा तुमचे डेलिगेशन घ्या गव्हर्नराक सांग आमच्या पंचायतीन हांगा आमी सांगता तेका कोण केअर करिना हांगा एक्सिडंट जाता मरता जीव वयतात म्हणून सांग तुम्ही सिरियस कन्सर्न एवरी टाइम तुम्ही उलयतात 350 जीव एवरी वर्साक गोंयान वयता. सो हांगा पुलीस काय करिना कोणूच काय करिना आमी कितें करपाचें काय गव्हर्नराक विचारा आयजूच ना तू गव्हर्नराक मेळ ते आमकां एक्सक्यूज नाका तुजी पावर तू यूज करिना. बीइंग अ सरपंच तुका चीफ सेक्रेटरीक वचपाक पावर आसा मेळपाक तुका सीएमाक मेळपाक पावर आसा गव्हर्नराक मेळपाक मेळा मरे आमी दाखयतना पंचायत चलोवन कळ्ळें येना ते पळोवया. आतां घाटयांक आतां फालतू आतां आडसारा घेवन बसता तेंकां तुमी भियाता रे बिल्डरांक कितें करतले तुमी ते करीत ना तुमी पूण हे एटलीस्ट आमकां ते धंद्याचेर न्हू पूण जीव वयता थंय फाल्यां कोण रावतलो मरतलो फाल्यां आमचो कोण तरी आसतलो तुज्या फॅमिलीतलो कोण आसतलो तेन्ना काडटले तुमी. प्रॉपर्टी न्हू ते घातले ते प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आणि ते आसा पळय अरे बाबा तो रोड न्हू तो रोड न्हू तो सायडीक रोड न्हू हे रोडार मरे हे रोड मरे हायवेचो प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आसले आमी काय म्हणूंक शकनासले हे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आसा न्हू आमी काय म्हणूंक शकनासले हे सांगता तुका प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आसा ते प्रायव्हेटली बिलोंग जाता ते पंचायतीन तेका एनओसी दिला पंचायत आसता बट प्रायव्हेट प्रॉपर्टी लागले प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन तू धंदो कितें करता तेका पंचायत एनओसी दिवपाक शकता. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.